घेवपाचो निर्णय आनी निर्धार म्हज्या कार्यकर्त्यांनी ऑलरेडी केल्लो आसा। सगळ्या मतदारांचो संबंध गोमंतकीयाचो आशीर्वाद आणि प्रेमाची अपेक्षा बाळगिता, कारण म्हज्या प्रिय मतदारसंघाच्या मतदारांनी गेली 2 टर्म दिल्लो कौल आणि ह्याच कौलाक वादळ आणि वारें जर निर्माण करणारे जर कोण जर आसात जाल्यार ते म्हजे समस्त गोमंतकीय म्हजे समर्थक मुखार हाडपा खातीर आज सदांच पाठिंबो दिल्लो आसा, सदांच आशीर्वाद दिल्लो आसा। असोच तरेचो आशीर्वाद परत एकदा आसतलो अशें समस्त गोमंतकीया कडेन हांव मागतां। गोंयचे आदरणीय सर्गेस्त आदले मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर, त्याच बरोबर सद्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, आमचे प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानवडे आणि आमचे ह्या गोंय राज्याचे संघटन मंत्री श्रीमान सतीशजी धोंड यांचे हांव आभार व्यक्त करता। आणि एक म्हजो संकल्प ह्या प्रिय मतदारसंघां खातीर आणि गोंया खातीर, गोंयचे युवक, गोंयचे तरणाटे युवक युवती आज मोठे आशेन ह्या संपूर्ण जे नेतृत्व जे आसा तांचे कडेन अपेक्षेन वाट पळयतात की हांव प्रत्येक युवकां खातीर एक वेगळें धोरण, त्याच बरोबर महिलांचें सबलीकरण म्हळ्यारूच योजनेच्याच माध्यमांतल्यान न्ही,